हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आमी हाय सगळी बरी. सो आयज वयताय आमी घरा. बाबा आनी हांव. डॅडी येतलो पावोवपा. सो डॅडीक हांवें मातसो धाडला म्हाका आनी कितें घेवपा जाय आसलोलें. सो डॅडीक सांगला तूं थिंगा घे आनी गाडी थिंगा दवर आनी म्हाका मागीर आक्षें मेळो म्हणून. कित्याक ना जाल्यार तेका चलोन येवचो पडटलो, म्हाका थांबचें पडटलें आनी थिंगा टायम लागतलो म्हणून हांव आजून न्हेसोना चिकू बाबा. सो तेका न्हेसयता. यस एकू दीस आयलेलो आनी व्हिडियो अपलोडिंगाकू लागून येयलोलें हांव मोस्टली. सो जालें मागीर अपलोडींग व्हिडियो. हाय गायस, कशी आहा सगळीं तुमी? आसा सगळीं बरी आहा म्हणून बेसांनी आनी हांवूय बरें आहा. तुमच्या मागण्यांनी बरें आहा. दाडी काडली जाय अशी तोंडी जाल्या आनी सगळीं इश्टाराक मेवची आमी. ते आयज घरा वयता आनी तुमी आमकां होपत मागण्यान दवरा जावयांक म्हाज्या आनी नातवाक. सो पयलींची कमेंटाचे ते पयलीं कितें आसलोलें ते व्हिडियो कमेंट सेक्शन ऑन आहाय न्हू. आतांय ऑन आहाय पण आतां हेजेर न्हू, पयलीं हेजेर कमेंट डिलीट मारला. आयज दिसान कोणा वचून कमेंट मारपाक कितें हें ना. सो जालें आतां रेडी जालें वयताय सगळीं. डॅडीक आयलें गाडयेन. मेन कुट्ट्यो जाय आमकां दुरू दोरी करपाक कुट्ट्यो नालो थिंगा. सो डॅडीन कुट्ट्यो बी सगळें गायलें आनी सगळें कितें घेवपा जाय कितें करपा जाय तें सगळें मामीन दिलां केलां. आनी मेफीन फोन मारलोलो सो तो बाजाराक गेला. मांस बी हाडूं जाय न्हू. सो तो मांस बी हाडपाक तो गेला सगळें. सो वयता मागीर मेळटा तुमकां लागीं आनी लेट जातलो. आतां भायर सरता म्हणल्यार आमकां 12-20 जालीं. हांव पावता म्हणल्यार 1:30 म्हणल्यार पावतली. सो तो म्हणजे जेवण सगळें मामीन दिलां करून. सो म्हाका लेट जालो म्हणल्यार उठपा लेट जालो. न्हिदलोलें न्हू हांव, तें उठोन लेट जालो. घडयाळ चलता तेजी तितून. ऑल सेट टू गो. कानांतली हांवें सगळीं शिंडोयली बल्लाची. आलो तितली हाडो तितली शिंडोयली. समती हांव कानांतली हेची घालता, भांगराची घालतलें सांजे. सो तीच चोयतलें. तुमची चड मेळटा तुमकां नाजाल्यार वाटेक कितें पेट्रोलूय घाल. बाबा बॅग घाल, हांगा लाय. हो चोय येता. आमी आनी येता दोग मेळटा तुमकां मागीर. आयज म्हाका हेचें काम पडलें तें मडगांव. सो थिंगा येयला. डॅडीकूय धाडला गाडयेन चड हाडपाक. आमी देंवोंक जाय कित्याक पार्किंग ना हिंगा. सो डॅडी घेवन वता. हाय गायज, सो सकाळीं मेवलो तुमकां. सो आतां मेळटा हांव तुमकां. मोदें आनी कांय क्लिपिंग्स बी काडूं वचोना. डॅडी येयलोलो आमकां पावोवपा. सो जेल बी डॅडी तसो वयतालो भायले भायर आसताले. नाका लेट जालो आहा जेयांनी वच म्हणून. सो जेल बी मागीर तेका व्हरोन पावयलो बस स्टॉपाचेर. आनी आतां बेश्टी आड पडलेली मातशी बेगीन आड पडली. आनी आतां जालें 5:30 जालीं. आतां वयता मारगांव मातशें इस्टराचें शॉपिंग करपाक. मेळटून ऑलरेडी सगळें शॉपिंग केलां. मांस बी आडमास, मटन, चिकन तर पयलीं आहलो म्हाका कडेन हाडलेलें. सो मटन चिकन बी सगळें घेवन येवन हाडून दवरलां तेणें. आनी म्हाका न्हू मातशी आनी कितें वस्तू जायो. सो म्हाका न्हू थोड्यो वस्तू जाय. रुमान आहलो न्हू तेका एकलो रुमान दवरलो भितर. आनी दिसता कितें लायटी कोणें बी घातला इतकां. सो थोड्योश्यो स्पेशली इस्टर एग जाय म्हाका. कोणें मेळटा तें म्हाका खबर ना. आनी बाबागे फर्स्ट इस्टर कसो मेफी बाराबर न्हू ते केन्ना हे वर्सा मेवलो तेका इस्टर हितून कितें म्हणटा तो कोरोना टायमार मेळ्ळो. आतां मागीर म्हाका केन्ना ना. आतां बाबा बारा तेगे फर्स्ट इस्टर न्हू. सो तेका लागून हांव कोता. मॉन्टी थर्सडे गुड फ्रायडे बी कांय शूट बी करूं ना. 2 दीस ब्रेक दवरलो कित्याक 7 दीस गॅप चड व्हडलो जाता न्हू तेका लागून. सो कितें कोता चल मोची घाल चल धाडा येतो लेट जाता. 10:30 मिसिंगाची चोणे धाडा सूट हाडूंक गेला. तो रूप शिवलोलो हाडलो न्हू तो धुपा दिलोलो. ते कांय आपयलोलो करपा. सो वयताय आमी मडगांव. मेळटा तुमकां. बाबियो
टाईट करू येला लूज जाला ओ सो गायज लेन्स काटाक ओकले न्हू मागे सारखे लूज जाला पडटले तेका ते टाईट करून दिला मार्गां वयताय न्हू सो येता तेन्ना कलेक्ट करता म्हणलें या सो गायज आमी येयली वचोन मडगांव कितें कितें हाडला तें सगळें शेअर करतलें तेच पयलीं ते इस्टर एक हाडला बाबाक आपल्या क्यूटशें हाडला आम जस्ट शोईंग आम नॉट ओपनिंग फर्स्ट वी हॅव टू गो फॉर मास देन वी हॅव टू ओपन नॉट नाव ओके आय एम नॉट शोईंग सो आतां कितें कितें तेंपार हाडला तो दाखयता आनी इस्टराचो ब्लॉग न्हू तुमकां पयलीं घालतलो हो ब्लॉग येता तुमकां लेट इस्टरागे ब्लॉग तुमकां पयलीं दीस घालतले आनी हे शेड्यूल केला ते फाटल्यान शेड्यूल परतून करतले आनी इस्टरागे ब्लॉग तुमकां पयलीं घालतले ट्राय करतले घालपाक चोयतले आनी इफ घालूं पावना जाल्यार तुमी सोजमा कित्याक नेटा प्रॉब्लमा लागून घालूं ना म्हणून ओके सो आतां चोयता हेपात दाखय तुमकां कितें कितें हाडलें या ओपन नो गुशू मेकिंग नाव देन इटींग मम एंड देन गोइंग First, you have to make fufu. Yes, Mama making water. Yeah, And then to go. yeah. So we met तुमका माश्टर. Stay there, Olia. आज माश्टर आणता फास्ट फास्ट. हे रेड चिली आले हाल्या सुकोवपा जाय ते रेड चिली. मसाले आणि दूध चाय पिठो. काय जाता नावले जेले. आनी आतां हांव रेडी जाता हेचे बेंगल्स हाडले इश्टमिसा वचपा सो इस्टरा ब्लॉग तुमकां सेपरेटली येतलो ओके बेंगल्स हाडले इस्टरा ब्लॉग चोयता सेपरेटली येतलो ओके तुमकां आजचो ब्लॉग दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट